करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावले वोगे, अजून कसे रावले वोगे. हड्ड्यातले इळे आयज, हड्ड्यातले इळे आयज दगदगून जाऊ दी जागे, दगदगून जाऊ दी जागे. जायात जागे, जागे गावकारानू जायात जागे, जायात जागे. नमस्कार. जाय जागे प्रोग्रामात अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आयचो आमचो पयलो विशय आसा अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर सब्जी टके सेर खाजा. म्हणजे अर्थ कितें? अंधेरी नगरी राज्य आशिल्लें, राज्याचें नांव अंधेर नगरी आनी राजाचें नांव थंय चौपट. चौपट म्हणजे कित्याक कितें जाता अशें. तर थंय खंय एका पयशाक एक शेर भाजी आनी एका पयशाक एक शेर मिठाई खाजा. म्हणटकर थंय कायदो ना, थंय नेम ना, थंय चाली ना, रिती ना, कांयच ना. सगळी अंदाधुंदी. केन्ना केन्नाय दुबाव मारता. आमचो देश म्हणजे इंडिया दॅट इज भारत अशें म्हणून आमच्या घटनेंत बरयलां. तो देश ह्या अंधेरी नगरीच्या डायरेक्शनान ते दिकेन वता काय ना, काय वता काय कितें असो दुबाव मारता. हो पळयात आतां व्हिडियो. शेवटी खंयच्याय कोर्टाची जर तूं ऑर्डर हे आतां वायलेट जाता जाल्यार त्या कोर्टान ताजेर निर्णय घेवपाचो आसता. तूं हांव निर्णय घेवंक शकना. बट हांव घटना वाचल्या त्यामुळे म्हाका इतलेंच लक्षांत येता की घटनेन जे कितें पावर्स दिल्या ती पावर सुप्रीम कोर्टाक जी आसा पळय किंवा खंयच्याय कोर्टाक जी आसा ते कोर्ट दुसऱ्याक डेलिगेट करूंक शकना. ते दुसऱ्याक सांगूंक शकता ही गजाल तूं कर आनी आमकां हाड म्हणून. बट दॅट म्हणजे दे कॅनॉट बिकम अ एड्युकेटर or they cannot be quasi-judicial again. So there are limitations to power. त्यामुळे म्हाका दिसता आय डोंट थिंक एनीवन कॅन डायरेक्ट मी. आतां तांच्यांनी पत्र कितें बरयलां म्हणटा तें अजून म्हजे कडेन पावूंक ना. म्हज्या हाजेर अतिक्रमण करिना. पण तुमी सांगतात प्रेसान जें कितें बरयता पळय, मिडियान जें कितें येता तें पळयत धर तूं जाल्यार ते ज्युडिशियल पावराचेर अतिक्रमण करता. म्हज्या न्हय. म्हज्या हाजेर हांव आयकूंक जाय न्ही. म्हज्या हाजेर अतिक्रमण केलें जाल्यार हांव कोण भायर मारतलो. कोणें आसूं तो. म्हज्या हाजेर अतिक्रमण करपाचो दुसऱ्या मनशाक इंडिविज्युअल मनशाक किंवा संघटनेक खंयचे हें ना, अधिकार ना. जितली तांकां कोर्टान सांगलां मदत करूंक जाय तितली आमी केली. ताज्या पली कडेन तांचो रोल कांयच ना. सेकंडली ज्युडिशियल पावर कॅनॉट बी गिवन डावनवर्ड. त्यामुळे करतात ते म्हाका मेळून ना त्यामुळे हांव उलोवंक शकना. पण मिडियान जें कितें येता तें पळयत धर तूं जाल्यार दे आर एनकरेजींग ऑन द ज्युडिशियल पावर ऑफ द कोर्ट, नॉट माय पावर. लिगल मायनिंग स्टार्ट करपाची गव्हर्मेंटाक पावर आसा. फक्त प्रश्न इतलोच आहा की आमची हायस्ट ज्युडिशरीन ताका स्टे दिल्यामुळे ज्युडिशरीच्या सॅटिस्फॅक्शना नंतर ती आमी एक्झिक्यूट करतले. सी अल्टिमेटली कोर्ट हॅज दॅट पावर न्ही. वी डेफिनेटली ऑनर द कोर्ट्स रायट टू स्टे. आय मे नॉट लायक इट. द वे दे हॅव डन आय डोंट एप्रिशिएट इट. बट दे हॅव द पावर्स अँड सिन्स दे हॅव द पावर्स आय डेफिनेटली uphold that powers. मुख्यमंत्री म्हणटा कितें की CECक राज्य सरकाराक आदेश दिवपाक अधिकार ना. तो कित्या विशीं उलयता तर सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी जी आसा जाका सुप्रीम कोर्टान सांगिल्लें की बाबा गोंयचे जे इल्लीगल मायनींग म्हणटात आनी च्या कमिशनान जाचेर रिपोर्ट दिला आनी गोवा फावंडेशनान जे रिपोर्टाच्या आधारान सुप्रीम कोर्टान अर्ज केला गोंयचें मायनींग बंद करचें म्हणून, तर ताजेर तुमी चवकशी करात आनी रिपोर्ट दियात अशें म्हणून ते सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीक सांगिल्लें. ते सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीन CEC तांणी हालींच एक रिपोर्ट दिला. मागीर कितें जालें, गोंय सरकारान महाराष्ट्रांतल्यान हाडिल्लें मीन आनी गोंयांत दवरिल्लें सांठोवन दवरिल्लें तें एक्सपोर्ट करपाक ताजी निर्गत करपाक प्रायम मिनरल्स ह्या कंपनीक परमिशन दिलें, मान्यताय दिली. त्या बरोबर आमचो मडगांवचो कुर्तोरेचो आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स तो CECक गेलो आनी म्हणालो हें बंद करात, हें बरोबर न्ही. तेवटेन गोवा फावंडेशन सुप्रीम कोर्टांत गेलें, हें बंद करात, बरोबर न्ही, ताणें अर्ज केलो. सुप्रीम कोर्टान तें कितें करपाचें आसा, पयलीं CECन गोंय सरकाराक ऑर्डर दिली की तुमी हें बंद करात म्हणून, एक्सपोर्ट तुमी करपाक शकनात, ताबडतोब बंद करात. म्हणटकर आमचो मनोहर पर्रीकार कितें म्हणटा की बाबा हें CECक असो आदेश दिवपाचो अधिकार ना.
ही गजाल सामकी बरोबर. 2-2.5 म्हयन्या पयलीं आमी हे जाया जागे प्रोग्रामांत सांगिल्लें की CEC म्हणटा ती एक कमिटी, त्या कमिटीन आपलो रिपोर्ट दिवपाचो. तो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट बांदून घेत, भायर उडयत, अर्दो बांदून घेत, अर्दो भायर उडयत, ते सुप्रीम कोर्टाचेर आसा. म्हणटकच CECन अमको रिपोर्ट दिलो, शाह कमिशनान अमको रिपोर्ट दिलो म्हणून गोंयचे वर्तमानपत्राची बोवाळ मारता. तितलो बोवाळ मारपाची गरज ना. हो फक्त एक रिपोर्ट म्हणून तो मागीर लोकांनी ओपोज करपा जाता. म्हणटकर हे जे चल्लां आतां तें बाबा कितें चल्लां? CECन रिपोर्ट दिलो, CECचें काम सोंपपा जाय, CECचें काम सोंपलें तरी पूण CEC गोंय सरकाराक सांगता अरे तुमी हें करपा जायना, तें करपा जायना, ताबडतोब बंद करात म्हणून. हो खंयचो न्याय? हो खंयचो कायदो? हो खंयच्याच कायद्यान तें बसना. म्हणून गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ताका आक्षेप घेतला, ताजे आड तो उलयला. दुसरी गजाल तो उलयली ते सुप्रीम कोर्टाची. हें परतून आमी म्हणिल्लें की सुप्रीम कोर्ट हो आमचो भारतांतलो सर्वोच्च न्यायालय. सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम. पूण सुप्रीम कोर्ट पसून चुको करूं शकतात आनी त्यो चुको केल्या लोकांनी दाखयल्या जाता. ते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बी कांय जायना. फक्त सुप्रीम कोर्टाचे जज भ्रश्ट आसात, ते सारके करनात, तांकां ज्ञान ना अशें कितें म्हणपा जायना. ते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाता. पूण ते जे उलयतात, ते जे जजमेंट दितात, ऑर्डर आदेश दितात, तातूंत जर तुमकां कितें चूक दिसत तुमी ते उलोवपा जाता. हांवें सांगिल्लें की सुप्रीम कोर्टान गोंयचें जें मीन बंद केलां ताजी प्रोसिजर सारको आपणावना. ताजी ती तरा आसता सुप्रीम कोर्टाची ती सारकी आपणावना. सगळ्यांचें आयकून घेतले बगर सारके रोखडेच तांणी आदेश दिलो, रोखडोच ऑर्डर दिलो, मीन बंद करा, आमची फुडली ऑर्डर जाय मेरेन तुमी सगळें बंद करपा जाय अशी तांणी ऑर्डर दिल्ली. तें बरोबर न्ही अशें म्हणिल्लें. आज आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी बी तेंच म्हणलां. आनीक आमचो राज्यसभेचो जो विरोधी पक्षाचो फुडारी आसा अरुण जेटली, हो एक कायदे पंडीत, सगळे मानतात तो कायदे पंडीत म्हणून. ताणें फाटीं म्हणिल्लें, राज्यसभेंत म्हणिल्लें, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इट इज नॉट इनफॉलिबल. सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च, सगळ्यांचे की वयर. सुप्रीम कोर्ट कितें सांगता तें आमी सगळ्यांनी आयकुपा जाय. पूण सुप्रीम कोर्ट चुको करना अशांतली गजाल न्ही. सुप्रीम कोर्ट लेगीत चुको करूं शकता अशें अरुण जेटलीन म्हणिल्लें. तेंच आमच्या मुख्यमंत्र्यान आज म्हणलां. आनी सुप्रीम कोर्टान जे गोंयचे बद्दल जी स्थगिती दिल्या, जी स्टे दिल्या मिनाचेर, ती आपल्याक पटुना, ती ताणें सारकी करूना. पूण तो सुप्रीम कोर्ट जाल्ल्यान आपूण ताका मान दिता आनी आमी ते सुप्रीम कोर्टान जो आदेश दिला तो आमी मानून घेवंक जाय अशें म्हणून आमच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणलें. दुसरो मुद्दो हांगा आसा तो कितें बाबा, हो रिजिनाल्ड लॉरेन्स पळय आसा न्ही, कुडतरेचो आमदार, तो CEC म्हऱ्यान पावलो कित्याक? ताका खबर ना बाबा CEC अशे अधिकार, CECक असली ऑर्डर दिवपाक अधिकार ना म्हणून. CECन कशें समजुपा जाता की बाबा आपलें काम सोंपलें तरी आसतना आतां सुप्रीम कोर्टान जरी आमकां नेमिल्ले तरी आपुणूच सुप्रीम कोर्ट जाल्ले भशेन लोकांक ऑर्डरी दिवपा जाता, दिल्यार कांय हरकत ना अशें म्हणून CECन कित्याक समजुचें? आनी CEC अश्यो ऑर्डरी दिवपाक शकता, ताका असल्यो ऑर्डरी दिवपाचो अधिकार आसा अशें म्हणून आमच्या MLAन कित्याक समजुपा जाय? दुसरे वटेन महाराष्ट्रांतल्यान मीन येता, गोंयांत खंयचे तरी जेटीचेर ते सांठोवन दवरतात आनी मागीर ते एक्सपोर्ट करतात सरकाराचें परमिशन बी घेवन. हातूंत रान खंय पेड्ड्यार जालें, हातूंत पर्यावरण खंय पेड्ड्यार जालें, हातूंत जनावरांक खंय इजा जाली, जनावरांक खंय त्रास जाले. रानूय पेड्ड्यार जायना, पर्यावरणूय पेड्ड्यार जायना आनी जनावरांकूय त्रास जायना. मागीर गोवा फावंडेशन सुप्रीम कोर्टान गेलो कित्याक परतून की अशें गोंय सरकार करता तें बंद करात म्हणून. रिजनलाकूय दुबाव आनी गोवा फावंडेशनाकूय दुबाव की हे गोंयचे मायन ओनर्स पळय आसात न्ही, ते गोंयचे मीन भायर धाडपाक सोदतात आनी ताजेर लेबल खंयचे लावन की हे महाराष्ट्रांतले मीन, हे कर्नाटकांतले मीन, हे ओरिसांतले मीन अशें करून ताजेर लेबल लावन तें धाडपाक सोदता. असो करून दुबावा वयल्यान ते बंद उडोवपाक सोदतात. अरे दुबावा वयल्यान बंद उडोवपाचें हें पर्यावरणाचें काय राजकारणाचें? दुबावा वयल्यान हें करतात, दुबावा वयल्यान तें करतात. तें पर्यावरण काय हें राजकारण हाजेर तुमी विचार करपा जाय. आमी गोंयकारांनी विचार करपा जाय. आनी पर्यावरणाच्या नांवा सकला आपल्याक कितें जें दिसता, बरोबर दिसता, ताजे खातीर सगळें गोंय बंद उडोवप हें बरोबर काय चूक हाजेर गोंयकारांनी विचार करपाक जाय. आनीक एक गजाल, CECन म्हणलें
पाड पडू तांचे. तांणी म्हणलें सोड तें, आमी कांय करपाचें ना कारण तांकां अधिकार ना म्हणून आमकां खबर आसा. इतलें अशें म्हणून सोडपाचें ना. सुप्रीम कोर्टाक गोंय सरकारान कागाळ करपा जाय की हे CECक अधिकार नासतना ताणें गोंय सरकाराक आदेश कसो दिलो आनी ही CEC पळय आसा न्ही ताका सुप्रीम कोर्टान अमकें अमकें कर म्हणून सांगिल्लें. हो सुप्रीम कोर्टाचो अवमान. CEC म्हणजे सुप्रीम कोर्ट न्ही अशें म्हणून गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टाक कागाळ करपाक जाय. मागीर हो CEC धर जाल्यार आनी खंयची कमिटी कर, मागीर ह्या कमिटी बुद्द येतली आनी बाबा आमी आमकां जो घालून दिला वाठार त्या वाठारा भायर त्या शिमे भायर आमी वचपाक जायना अशें म्हणून तांकां बुद्द येतली. हो जालो आमचो पयलो विशय. गांवकारांनू जायात जागे जायात जागे. आमचो दुसरो विशय आसा लोकायुक्त येवंक ना, भ्रश्टाचार वचूंक ना. लोकायुक्त आयलो जरी कागाळ ना, काम ना. लोकायुक्त येवचो आसा. गोंयच्या मंत्रिमंडळान लोकायुक्त कायद्यांत बदल करपाचें थारायलां. हे कसले बदल? थोडे बरे बदल आसात, थोडे आमचे नदरेन वायट बदल आसात. लोक आयुक्ताचें पत्र हांवें हायकोर्ट चीफ जस्टिसाक बरयल्लें आसा. बी सुदर्शन रेड्डी चें नांव आमी रिकमेंड केल्लें आहा. सुप्रीम कोर्टाचो जुईज. लोकायुक्त एमेंड करपाचें सरकारान ठरयिल्लें आहा. अमेंडमेंट आहा ती एक म्हणजे इट इन्क्लूड्स ऑल कॉर्पोरेशन एंड बोर्ड ऑर सोसायटी ऑफ स्टॅच्युटरी एंड नॉन स्टॅच्युटरी नेचर. म्हणजे मातशें इल्लें डेफिनेशन वायडर केलां. काही संघटना सुट्टाल्यो म्हणून त्यो इन्क्लूड केल्या. द लोकायुक्त शाल बी अ पर्सन हू हॅज हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर ऑफ अ चीफ जस्टीस ऑफ हायकोर्ट. म्हणजे पोस्ट अपग्रेड केलो. 3 वर्साचो टर्म आसा आमच्या हातून. सो दॅट टर्म इज बींग इन्क्रीज टू 5 years. आणि ताज्यामुळे कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट म्हणजे 70 वर्सां तो लोकायुक्त आसूंक शकता. तो 73 वर्सां पर्यंत वय येयला जे हय ह्या असेंब्लीक पास जातले. वन क्लॉज इज इफ एनी वन एप्लायज टू लोकायुक्ता ताका फी प्रिस्क्रायब केली वतली. द कंप्लेन इज फॉल्स ऑर फ्रिवलस there shall be fine of minimum 1 lakh subject to maximum 10 lakhs and the person can go to jail up to 1 year. बरे बदल खंयचे? एक म्हणजे लोकायुक्ताचें वय जे 70 मेरेन आशिल्लें, वयाची शीम जी 70 मेरेन आशिल्ली ती आतां 73 केल्या. ही बरी गजाल कारण 70, 73, 74 हाका कांय अर्थ ना. लोकायुक्त तकलेन शाबूत आसतकच जालो. दुसरी गजाल लोकायुक्ताची पयलो काळ आशिल्लो खंयचोय लोकायुक्त नेमतकर तो 3 वर्सां लोकायुक्त त्या कदेलाचेर उरतलो असो म्हणून कायदो आशिल्लो. आतां तो 5 वर्सां केला म्हणजे ताका चड वेळ थंय रावन आपलें काम करूंक मेळटा. म्हणटकर हे जाले बरे बदल. वायट बदल खंयचे? वायट बदल हांवें समज लोकायुक्ताक कागाळ केली, अमको मंत्री भ्रश्ट, ताणें अमके पयशे केल्या, मुळाक तो कांयच करनाशिल्लो, आतां ताची 10 हॉटेलां आसात आनी व्हडलीं फार्मां आसात अशी म्हणून कंप्लेन केली. आनी लोकायुक्त ती चवकशी करून लोकायुक्ताक जर दिसलें की ह्यो कागाळी फट आनी त्या मंत्र्यान जर दाखयलें बाबा ह्या पयशे अमके कडल्यान आयल्या, ह्या पयशे अमके कडल्यान आयले, आपणें कांयच भ्रश्टाचार करूं ना अशें म्हणून ताणें जर प्रवार केलें जायत, हांवें फट कागाळ केली असो ताजो अर्थ. आनी हांवें फट कागाळ जर केली जायत जाल्यार म्हाका 1 लाख ते 10 लाख मेरेन दंड घालपाचो अधिकार लोकायुक्ताक आसतलो. हो कायद्यांत पयलो बदल. दुसरो बदल ताजे बरोबरी म्हाका 1 वर्स कादेंत घालपाचो अधिकार लोकायुक्ताक आसतलो. आतां पयलीं जो लोकायुक्त कायदो आशिल्लो तातूंत फटीची कागाळ केल्यार 10,000 मेरेन दंड आसतलो अशें आशिल्लें. म्हणटकच हो खंयचो कायदो आतां 1 लाख 10 लाख 1 वर्स म्हणजे लोकायुक्त कायदो एका वटेन लोकांक दिवप, एका वटेन लोकांक सांगप तुमी भ्रश्टाचाराच्या आड झगडात आनी दुसरे वटेन तांकां इतलें भेसडावप, इतलो भंय दाखोवप की कोणूच फुडें सरचो ना. अरे कोणाचेर कागाळ करपा मातशें कितें आमचे कडेन सगळे जो कोण कागाळ करता ताचे कडेन सगळे प्रूफ आसतात, सगळे पुरावे आसतात, सगळे पुरावे नासतात. तो जे दोळ्यांक दिश्टी पडटा तो आपूण चवकशी करपाक वचना कारण चवकशी करपाक ताजे कडेन पोलीस नासता, पुलिसांचे पावर्स नासता.